वर्गीस नारायण मांद्रेकर म्हणजे काल मॅसिव्ह हार्ट अटॅक येऊन त्याची डेथ झाली. भारतीय जनता पार्टीचो खूप सिनियर कार्यकर्तो. ॲट प्रेझेंट झेडपी भारतीय जनता पार्टी खातीर शिवोले मतदारसंघात आणि बाकीच्या या पुराय परिसरात सातत्यान काम करीत. भारतीय जनता पार्टी खातीर म्हज्याय कडेन खूप लागचे संबंध आशिल्ले तेजे. ह्या पुराय परिसरात देवस्थानचें काम आसूं किंवा सामाजीक कामां आसूं सगळे करपा खातीर तत्परतेन फुडें घेतालो. इज अ बीग लॉस फॉर द पार्टी आनी बीग लॉस फॉर द शिवोले झेडपी. आनी हांव ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं तांच्या घरच्या दुख्खांत हांव सहभागी आसा. हांव परत एकदा म्हणजे देवा लागीं मागता की ताच्या आत्म्याक शांती लाभूं. अ व्हेरी डियर फ्रेंड आनी आदलो आमच्या वांगडचो झेडपी त्या टायमारसून आनी आख्खे गांवा खातीर अंजुना वागातोर शापोरा आमच्या आसागांव वेल्ला काणका हेच्या खातीर काम करपी तो आनी तेजी बायल अशी ती झेडपी जावन गेली. तेजी बायल आतां तो झेडपी जालो पूण सदांच लोकां खातीर काम करपी आनी वावुरपी. कितें जाल्यार फोन मारपी हें मातशें काम आपल्या कडेन जायना मातशें तूं कर असो मनीस आमकां आयज सोडून गेलो. हांव देवा लागीं मागता तेजे आत्म्याक शांती दिवची. प्रत्यक्षान लोकांच्या घरा लागीं तो पावलो लोकांक आनी असलो मनीस इतल्या यंग एजीर वचप आमकां दुख्ख जाता. सगल्यांक दुख्ख जाता. दुख्खद गजाल आमच्या गांवांत घडलेली आसा. खरें म्हटल्यार उलोवपाक शब्द ना. आमचो मित्र बाब नारायण मांद्रेकर जो अंजुना कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान जिल्हा परिशद मेंबर आसलो तो आज आमच्या मदीं ना. सांजचे 7:30 वरांचेर सुमार आमचें जे देवूळ आसा कुट्टेश्वर देवस्थान थंय तो सदांच आरती करतालो. त्या आरती सोंपोवन तो खंयच्या तरी एका हॉटेलान च्या पिवपाक गेल्लो. थंय सडनली तो कॉलेप्स जालो आनी खरें म्हटल्यार सांगपाक उतरां ना. तो तेजे थंय आमच्या मदीं तो आज ना. हांव मागता की तेज्या आत्म्याक शांती मेळची. एक असो मनीस जो सदांच सगळ्या लोकां बरोबर आसतालो. खंय तरी पॉलिटिकल डिफरन्सीस आसून सुद्दां आमी सगळे एकामेकाक हडकून मेळोन मिसळून सदांच आसताले. लोकांच्या गरजेक सदांच पावणारो असो मनीस आज अकस्मात रित्या आमच्या मदीं ना जाल्लो आसा. हांव मागता देवा कडेन की तेज्या आत्म्याक शांती लाभूं.